सत्तरी ही कलाकारांची खाण. ह्या म्हालात कितलेशेच कलाकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपली कला सादर करतात. सत्तरी म्हालातल्या कोपाडे वाठारांतलो प्रवीण गांवकर हांणी आपल्या काका कडल्यान गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून आपली वेगळी वळख तयार केल्या. पळयात खासा रिपोर्ट. कोपाड्या सत्तरीचो हो प्रवीण गांवकर फाटली 8 वर्सां गणपतीची मुर्ती तयार करता. ल्हानपणासावन ताका चित्रकला, रांगोळी आनी मुर्ती रंगोवपाची खूब आवड आशिल्ली. देखून ताणें आपल्या काका कडल्यान गणपतीची मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून घेतली. गोंयांत चिकण मातयेचो उणाव आसा. गिरायक हलक्या मुर्तीची मागणी करता. ताका लागून कोल्हापूर, सांगली वाठारांतल्यान गणपतीच्यो मुर्त्यो हाडून त्यो रंगोवपाक लागलो. भायल्यो हाडिल्ल्या मुर्त्यांक रंगकाम करपाक 5 वरां लागता, अशें प्रवीण गांवकरान सांगलें. माझे नाव जावन हांव प्रवीण गांवकर आनी तसोच मी पळयता ही गणपतीची शाळा आहा ती वाळपय आहा आफ्टर मस्जिद आमचे आहा थंय. आनी चडशे आमचे साडो मातयेचे गणपती जवळ एक 7-8 वर्सां पयलीं चालू केल्ली. 50 गणपतीन चालू जाल्ली. आयज शाळा जवळ जवळ 200 दिसाचेर पावलेली आहा म्हाजी शाळेन गणपती बरोबर आमी जे लोकांक कस्टमायज सपोज डायमंड वर्क जाय जाल्यार ते बी आमी करून दिता तांकां कोणाक जाय तशें. आनी तशें बारीक गणपतीचें साहित्य म्हणजे डायमंड वर्क, मकर हे चवथीचे रिलेटेड सगळे आयटम्स आमी हांगा दवरता. शाळा चालू करता म्हणजे एक तुमी चिकट मातयेचे गणपती आतां बरोबर कोणाक मेळना. खुबशा लोकांक आतां हेच गणपती आवडटा म्हणून आमी 7 वर्सां पयलीं चालू केली. आतां तशें करता करता 220 ते 250 पर्यंत गणपती पावले आमच्या. आनी शाळा आमची जावन आसा वाळपय. शाळेचें नांव आहा ओम साई आर्ट्स. सपना सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.